कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. अंकोला अवर्साच्या 11 वर्षीय विद्यार्थी आरव माकड तापाच्या लक्षणान 90 दिवसाच्या झुंजान अखेर अनंतात विलीन. 90 दिवस अनारोग्यान आहार सेवनाशिवाय फक्त औषध घेऊन आस्पत्रेत जीवन मरणाचो संघर्ष करत आशिल्लो 11 वर्षाचो विद्यार्थी आरव हो शुक्राराक रात्री 12:30 वाजना या जगाचो निरोप घेवन गेलो. अंकोला तालुक्याच्या अवर्सा पांडुरंग नाईक हव्यासी कलाकार, रिक्षा चालक हेमगेलो सुपुत्र आरव हेमका सहज रितीन एप्रिल म्हयन्यात KFD प्रकारचो येयलो बारीक असो ताप. जाल्यार हो ताप वैद्यकीय क्षेत्रात एक सवाल जावन उरतलो अशें कोणीच विचार केलो नाशिल्लो. कारवार, कुमटा, मणिपाल, निमांस तशेंच इंदिरा गांधी आस्पत्री बेंगळूर या सगळ्या आस्पत्रेत उपचार केले तरी आरव हेका वाचवूंक सादी जाली ना. अखेर तेका या जगाचो निरोप घेवन वयच पडलो. कारवारच्या जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष माधव नायक आणि हितैषीन या प्रतिभावंत शालेय विद्यार्थ्याक वाचवूंक खूप प्रयत्न केले तरी विधी लिखिता मुखार कोणूच काय करू शकना. समाजसेवक, मंत्री, जनप्रतिनिधी हेमी केले प्रयत्न अखेर विफल झाले. कित्येक भावी आयुष्याची स्वप्नां पळोवन जीवन जगचो 11 वर्षाचो आरव KFD सारख्या महामारीत त्रस्त जालो. कारवार जिल्ह्यात आतापर्यंत 9 जणांक ही माकड तापाची लक्षणां दिसून येवन आरव हेमगेल्या मरणान माकड तापान जिल्ह्याची मरणाची संख्या 3री जाला. खबर सांगता हरीश नाईक. JDS युवा विभागाचे राज्याध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी कुमटात दाखल. कारवार. JDS युवा विभागाचे राज्याध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी कुमटात दाखल झाले. या वेळार क्रेनान भव्य फुलांचो हार घालून JDS कार्यकर्त्यान निखिल कुमारस्वामी हेमगेले स्वागत केले. कुमटा शहरातल्या गीब हायस्कूल सर्कलात भव्य स्वागत करून शहराच्या रस्त्यावेल्यान बायक मिरवणूक काढली. राज्य कोर कमिटीचे सदस्य सूरज नाईक सोनी हेमगेल्या नेतृत्वात सदस्यत्व अभियान झाले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या कुमटा शहरात टाउन हॉलात सार्वजनिक सभेचे आयोजन पार पडले. पावस आणि वाऱ्या लागून शाळेचे छप्पर उडून सकल. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अंकोला तालुक्यातल्या हारवाड पुनर्वसन केंद्रातल्या शाळेचे छप्पर पावस आणि वाऱ्यान उडून गेली घटना घडली. जाल्यार त्यावेळा शाळेक सुट्टी आशिल्ल्यान दुर्घटना जावची वाचली. घटनास्थळार ग्रामपंचायत सदस्यान येवन पळवणी केली. ग्रामपंचायत सदस्यान आणि गावच्या लोकांच्या मदतीन हे छप्पर काढले.
प्राथमिक शाळा आणि हायस्कूलचे मैदान विद्यार्थ्यांसाठी गैरसोयीचे. कारवार. जोडा तालुक्यातल्या जगलपेठ ह्यांच्या सरकारी प्राथमिक शाळा आणि हायस्कूलचे मैदान विद्यार्थ्यांसाठी गैरसोयीचे आगर झाले असा. मैदानाचेर भरिल्ल्या उदकान आणि निर्माण जाल्ल्या चिखलान विद्यार्थ्यांक गैरसोयीचो सामनो करचो पडटा. जगलपेठ हिंगा प्राथमिक सरकारी शाळा, हायस्कूल आणि अंगणवाडी केंद्र एकच जाग्याचेर आसात आणि हिंगा पडिल्ल्या पावसाचे उदक वयचीसाठी सारकी सुविधा नाशिल्ल्यान हिंगा उदक भरून चिखल निर्माण जाल्ल्यान हेजो त्रास विद्यार्थ्यांक काडचो पडटा. जगलपेठ हिंगा भटक्या जनावरांक प्राथमिक शाळा रात्रीचे आश्रयस्थान जाल्ल्यान जनावरांले शेण साठून रावता. दररोज सकाळी शिक्षकाक आणि विद्यार्थ्यांक साफ सफाई करची पडटा. अंगणवाडी केंद्रा मुखार खेळचेसाठी घसरगुंडी झोपाळे आसात जाल्यार मैदानातले उदक ह्या जाग्यार येवन भरिल्ल्यान हिंगा तळ्याचे स्वरूप तयार जाता. ह्या कारणान भुरग्यांक खेळच्याक त्रास जाता. देखून मुख्याध्यापक आणि शिक्षकान जगलपेठ पंचायतीक एक पत्र बरोवन ह्या समस्येचेर तत्काळ उपाय करची मागणी केली. घराचेर झाड पडिल्ल्यान 3 जनावरां जखमी. कारवार. जोडा तालुक्यात वादळी वाऱ्याबरोबर येयल्ल्या पावसान जगलपेठ पंचायत क्षेत्रातल्या कुमराळ हांच्या वसंतराम हणबर हेमगेल्या घराचेर झाड पडिल्ल्यान 3 जनावरां जखमी जाली. वादळी वाऱ्यान सगळे कडेन झाडांची पडझड जाल्ल्यान दिवसभर तालुक्याचो वीज पुरवठो खंडीत जालो. जगलपेठ हिंगा वसंतराम हणबर हेमगेले कुमराळ हिंगा शेताचेर घर आसा. थिंगा तेमी आपल्या जनावरां सोबत रावतात. 8 जनावरां गोठ्यांत बांदील आसतना सकाळी एक व्हडली झाड घराचेर पडिल्ल्यान 3 जनावरां जखमी जाली. ही खबर कळताच जगलपेठ पंचायत PDO आणि अधिकाऱ्यान घटनास्थळार भेट दिवन पळवणी कर पंचनामा केलो. ह्या पावसाच्या कारणान बाजार कोनांक रामनगर रस्त्याचेर एक झाड पडिल्ल्यान ह्या रस्त्यावयली बस सेवा दिवसभर थांबून दवरली. वाऱ्याचो जोर खूब आशिल्ल्यान बरीच झाडां पडिल्ल्यान तालुक्यातलो वीज पुरवठो दिवसभर बंद आशिल्लो. पावसात सुद्धा वीज विभागातर्फेन वीज पुरवठो सुरळीत करचे काम चालू आशिल्ले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.